Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येतात ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून पोरगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता, चित दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. घोटान जाल्ल्या जेरुसलेमाच्या घरा निवास्यांनो, कुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता, जेरुसलेमाची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावळो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रुचून गाव नवेंगीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळये थाय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कोर. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, मागा जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ आनी ताच्या सैमाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळता आनी पातकांचे मेळेपण काडल्या उपरांत सर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितले देवदूतांहून श्रेष्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें, तितलो तो तांचेहून व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हळां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं.
देवाचे उतर हे उद्गार. दिसा मोदे पवित्र दीस आज आमचेर उदेवून आयलो. कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पोरजोळ्ळा. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोबे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मोदे ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान पोरजोळता आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो. एका मनशाक उजवाडा येतलो. नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोचलोलो. तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मोदे तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवांचेर विस्वास ठेवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदेन जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवांवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीन आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां. कुरपेर कुरपा समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ. भियो नाकांत, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां. लुकाची शुभ वर्तमान 2:2-10. नियाळाक आधार. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सांगता, आमकां एक बाळक जल्मला. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ह्या नांवान वळखतली. ओजापंत, बूध दिनार, पदवेदार देव,
फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. तशेंच भाग्यवंत पावलो तिताक बरयल्ले चिटींत अशें म्हणटा, समेस्त मनशांक सोडवण दिता ती देवाची दयाळाय दिश्टी पडली. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. देवदूतान घुंवळी जे आपले हिंड राखताले तांकां जेजू जल्मला म्हूण कळीत केलें. जेजूचो जल्म आमकां एक व्हडा संतोशाची खबर. हाचे भायर आनीक व्हड संतोश ना. ताका आमी आमच्या काळजांनी पयलो वयलो जागो दिवंक गरज. के काळीज मनान एकामेकाक खुशालकायेन परबी दिवया. आर रस्तो तयार करुया. जेजूक येवकार दिवंक घरा भायलो न्हय पूण आमच्या जिविताचो आय इश्टागोतीचें नातें जोडुया. दुस्मानकायो पयस करुया. येस सगळ्यांक जेजूच्या जल्माचो व्हरतो संतोश शिंपडावया. तो आयला आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकारुया. स्वर्गींच्या बापा, आयज सगळ्या शेजाऱ्यांक वचून जेजूच्या जल्माची परबी दिवंक बरें मन आनी काळीज आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.